स्वागत आसा हे पुराजना स्वागत आसा हे सेशनान तूं आतां मुखारी गीता जयंती येवची आसा तर ह्या संदर्भार आमी गीताचे एक ಸ್ವಲ್ಪ श्लोक पळोवया आणि एक व्हड विषय म्हळ्यार देवाल शरण येवचें आमगे जिवनांत ते शरणाच्या विशयान तूं एक नेक्स्ट एक अर्ध घंटा खातीर आमी गीताचे खंयची खंयची श्लोकां देखून पळोवया आणि ते शरण येवची म्हळ्यार ते कशी आमी मनावर येता गीतान सांगिल्लें तर ह्या विशयार आमी आज सत्संग करूया. सो पुराजना स्वागत आसा. हे किंचित रुपार शेअर करशे तुमी दिलेले आसा ताचे खातीर कृतज्ञ आसा. एक सान प्रार्थना करून आमी मुखार सरूया आयच्या सेशनांत. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो गीतांतू शरण येवचे विषयारी कोणा कोणा गीता विषय थोडे ಗೊತ್ತಸ तुम्ही वाचिला असे पुरो तांतू पळयत की गीता विषय शरण येवची म्हणटाना ते आमकां 18 अध्यायाचे 66 नंबर श्लोक कडूंक आसता आणि रामानुजाचार्य स्वाम्यान वय ताका सगळे गीताचे मेन श्लोक सांगिल्ले चरम श्लोकम ताका सांगिल्ले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुच. हाचे विशय आमी मुखारसून पळोवचे आसा. तो हे शरण येवची म्हणटाना हे आमकां मना येता की पुरा सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज जाल्यार ही गीतांत आमी पळयता हे शरणा विशय देवान विंगड श्लोकांतूय सांगिल्लें आसा. सो आमी एक तीन एक दोन चार पॉइंट आयच्या सेशनांत तूं घेवया कशी देवान शरण येवची खंयची खंयची परिस्थितीन तूं हे गीताचे खंयची खंयची अध्यायान तूं शरणा विशयान तूं सांगिल्लें आसा ते आमी आज पळोवया. आणि शरण येवची म्हळ्यार एक पंत अशी दिसता पुरो कसं युद्धांत शरण येवची म्हणून म्हळ्यार खंयची की एक शत्रू वट्टू विजयी जावचे जायना शत्रू भारी शक्तिमान आसा तेन्ना कोण सोलवता तो शरण येता म्हणटा म्हळ्यार ते एक युद्धांत शरण येवचें. मात भगवद्गीतेन ते भक्तिमय भक्तीच भावनेन शरण येवचें अशी युद्धांत कशें शरण येवचें त्या लेखार न्ही. आणि आमी पळोवं येता ते दोन्ही शरणांत तूं विंगड कसं म्हळ्यार एक तर युद्धांत शरण येवचें म्हळ्यार ते कारण अशें आसता की कोण तो शत्रू आसा तागेली इतली शक्ती आसा की तागेले आमकां युद्ध करच्यात उपाय ना म्हळ्यार खंडीत अशी तो आमकां मारून घालतलो त्या प्रकार शक्ती आसता गेल्या ताका त्या परिस्थितीन तूं शरण येतात. आणि त्या परिस्थितीन तूं युद्धा शरण येवचें म्हळ्यार तांतूं कसं एक म्हणटात पळय कसं एक चांग विशय जातलो मुखारी तशें कांय ना. कसं की युद्धा शरण आयल्यार साधारण म्हणटा कसं जावचें म्हळ्यार तो विंग शत्रू कोण आसता तो शरण आयिल्ल्या जनाक बंदी करता जेलांत घालता आणि तांकां मुखारसून कसं जातलें तें कांय गोत नासता. तो तसं न्हय शरण म्हळ्यार त्या युद्धांत शरण म्हणजे तशें. मात गीतांत आमी केन्ना शरणा विशय उलयता ती देवाल शरण येवचें म्हळ्यार तांतूं हें विंगड आसता की हें प्रितीपूर्वक भक्तीपूर्वक जावन देवाल शरण येवचें देवाक देवाक खुशी जावका देवाल आनंदा खातीर त्या प्रकारा भावनेन आमी शरण येवचें म्हळ्यार खंयच्या प्रकारान हें म्हणटात पळय फोर्स्ड न्ही की परिस्थिती अशी जाली की कसं नाही करूं जायना शरण येवका फोर्स्ड न्ही हें आमगेर मनस्पूर्वक जावन आमी केन्ना येता ती तेन्ना मात ते देवाल शरण येवचें जाता फोर्स करचें जायना विशय. आणि देवाल शरण येवचें म्हळ्यार कसं जाता जसं की देव सुहृदम सर्वभूतानाम तो आमगेर पुरापशी वेलविशर ताका देवाल शरण आयल्यार
खंडित आमी पळयत की मुखारी जिवनांतू आमकां भक्तींतू प्रगती करच्याक देव आशीर्वाद दिता आनी एक चांग जातलें म्हूण तो एक आमकां विश्वासूय येता देवाल शरण आयल्यार. सो भक्तीन शरण येवचें म्हळ्यार एक प्रितीपूर्वक येवचें, भक्तिमयी एक भावनेन येवचें आनी ताजेन कसन जाता म्हळ्यार आमकां भक्तींत मुखारसून वता आनी आमकां एक चांग जातलें आमगेलें बरें जातलें म्हूण तो एक विश्वास येता. सो आमी एक तीन ऑकेशन्स पळोवया, तीन श्लोक पळोवया. थंय हे शरणा विशयी गीतेन तू उल्लेख केलेलो आसा. विंगडे श्लोक आसा जाल्यार आमी हे तीन श्लोकांतू आयची डिस्कशनांत हे तीन श्लोक घेवन. सो आमकां गुर्त आसा की अर्जुन एक प्रकार म्हणटात पळय कन्फ्युज्ड आशिल्लो. कसन करचें म्हूण गोतना म्हूण सांगिल्लें पळय ते गीते गीते अध्याय सुरू जाताना जसं कितें कुरुक्षेत्र युद्ध आसतना. सो ते एक नमुने कन्फ्युजन आशिल्लें कसन करचें कसन करूं ना म्हूण. आनी ताचे खातीर आमी दृश्टांत अर्जुना परिस्थितीक एक सादारण मटाचे एक दृश्टांत घेवका जाल्यार आमी एक हें एक पळयता एग्जाम्पल की पक्कन एक कोणी एक पुलिसांचो म्हूण लेखयात आनी तो पुलिसांचो चांग पुलिसांचो तो आनी एक पण अशी परिस्थिती येता की ताका मेसेज येता की कोणके एक भारी म्हणटात पळय डेंजरस और कसं म्हणटात पळय कोणके क्रिमिनल चोर कसं की कोणाकी मार न्हू धांवला म्हूण. आणि त्या तू ते मेसेज आयले सिता तागेले पुलिसाचे कर्तव्य करताना तो ते व्यक्तीक सोदून तागेले म्हापशे धांवचे सूर करता आनी धांवचे सूर करता आनी ताका सांगता राब नजे हांव तुका म्हगेले हाता बंदूक आसा ताजेर मारतलो तूं कोणाकी मार धांवता आस हांव सोडना तुका आनी तांणी धांवता आसा ती तुमी हे परिस्थिती लेखयत अशी आसा म्हूण. आनी मागीर मुखारसून वतरी कोण म्हूण ताका गोतना कसं जालें की तो विंगड डायरेक्शन दिशान धांवता आशिल्लो दिकान मात एक कांतू तो कोण तो चोर आसा पळय तो भुंता आनी तेन्ना तागेलें तोंड दिसता ताका त्या चोरालें आनी पक्कन्याची अशी जाल्लें की त्या चोराक कळ्ळें की तो कोणा मातशी धांवता आशिल्लो तो तागेले पुतूची तेन्ना कशें जातालें आतां तशी परिस्थिती आयली ती पुलिसांच्याक एक तागेलो तो पुलिसांच्या आंग पुलिसांच्या ताका खंडीत ताका धोरका मारका ताका आनी दोनीच परिस्थिती पळयल्यार तागेलो पूत तो आतां कसं करचें एक प्रकार द्वंद येयले न्हू कसं करचें म्हूण भारी कठीण परिस्थिती तागेले खातीर पुलिसांच्या खातीर मारका वयता जाल्यार तागेलो पूत आमी ह्याच एक दृश्टांत पळयल्यार अर्जुनाक एक तशी एक प्रकाराची एक परिस्थिती म्हूण आमी सांगितलं की क्षत्रिय जावन आशिल्ले तागेले ते कर्तव्य करता आशिल्ले ताचे खातीर तो युद्ध आयिल्लो जाल्यार ते युद्धा येवन मुखारसून पळयताना तागेले प्रितीचे जन ताका पुरो दिसता ती भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तो कृपाचार्य आनी तागेले पुरो प्रितीचे जन मुखार दिसतात तागेले ताका तेंचे एक द्वंद येता ते द्वंद येताना कसं करचें म्हूण कळना म्हळ्यार आतां ह्या परिस्थितीन तूं कसं करचें म्हूण म्हळ्यार वॉट इज द रायट थिंग टू डू ताकाची तेन्ना तांणी हे दोनी अध्यायाचे 7 श्लोक पळयत हांव 3 पंथा रिपीट करता तुमी जाव केल्यार रिपीट करूया. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. हांगा अर्जुन देवा सांगता की भारी म्हाका मनाक येना तूं गोंदळ जाला म्हगेले म्हणटात पळय कसं करचें आनी म्हणटात पळय पुरो सोण ताणें त्या परिस्थितीन तागेले हाता दुखून गांडी वय तागेले ते धनुष्य बाण ताणें हाता दुखून सोडलें आनी भारी एक नमुने एक हृदय दौर्बल्य म्हणटात पळय कसं करचें म्हणून एक पण भारी एक बल नातले म्हणकेसी जालो तो त्या परिस्थितीन
आनी त्या परिस्थितीन तूं ताण देवाक हे श्लोक म्हूण सांगचें की देवा आतां तूंच म्हाका सांगता मिगेल खातीर चांग कसन हांव तुगेल शिश्य जावन तुगेल शरणा येता आसा म्हूण म्हाका कसन कोरता म्हूण तूं तर सांगता म्हणून अशें सांगता आसा आनी हाची फुडें आमी पळोवया गीतेंतू एका अध्यायांतू अर्जुनान मस्त सकल काडून सांगचें आसा कसं जाल्यार युद्धा भाग घेयना म्हूण तो जाल्यार त्या पुरा सांगून जातरी ताका कसन कोरता कसन करूं नज म्हूण त्या भारी ताका एक प्रकाराचे परिस्थितीन ताका मना वचना आनी तो देवाल शरण येता सो एक प्रकारान आमी पळयता ह्या श्लोकांतू ह्या हांगा शरणाचे अर्थ काण घेवपाक जाल्यार आमी पळयता की कसन की आमकां एक डायरेक्शन जावका लायफांतू एक नॉलेज जावका की कसन की आम कसन कोरता कसन कोरना करूं नज म्हूण कळना एक द्वंद आसा आनी एक आमकां कोणी एक काल कोणालें मार्गदर्शन जावका आमकां मुखारसून वचचें सो आमी असल परिस्थितीन तूं येता आसचे पुरो आमगेल जिवनांत तसली पुरो परिस्थिती येता आनी हांतू पळयता की एक प्रकारारी ह्या श्लोकाचे एक अर्थ काण घेवं की बुद्धीच लक्षण कसं ना बुद्धीची लक्षण की कसन कोरका म्हूण आमकां गोत्त आसा केन्ना आमकां कसन कोरका म्हूण गोतना आपास सांगता एक प्रकारारी की आम कसन कोरका म्हूण गोत्त आसता केन्ना आमकां कसन कोरका म्हूण गोतना हें एक बुद्धीचें लक्षण म्हळ्यार आमकां कसन कोरका म्हूण गोतनासतना आमी आमगेली बुद्धी उपयोग करून कोणाल्या निमगुका खंय वचून निमगुका ती आमगेले बुद्धी असल्यार आमकां कसन कोरका म्हूण गोतना तेन्ना आमकां कोणी मार्गदर्शन करतले व्यक्तीले और असेल ते कोणाल्या वचून निमगिल्यार ती बुद्धी अशी पळय त्या बुद्धीचें लक्षण की कसं कोरका म्हणून गोत्त आसता केन्ना परिस्थिती अशी आसता की आमकां कसं कोरका म्हणून गोतना सो त्या प्रकाराचें एक बुद्धीचें लक्षण म्हूण पळयता साधारण म्हणटा एक दृश्टांत घेवपाक जाल्यार खंयचे एक कार चलयतालो आसता ड्रायव्हर भारी अनुभवाळ ड्रायव्हर तो आनी तिके अहंकार आसता ताका आतां खंयची एक नवी जाग्यार आयली ती ताका मात अहंकारान ताका दिसता की इतले काळ देखून ड्रायव्हर आसा अनुभव आसा आतां वाट कोणाल्या निमगूच म्हळ्यार वाट हेकर तेकर तेन्ना कारार बशिल्लें दिसतालें अरे इतले काळ देखून तूं ड्रायव्हर आसा आनी तूं गोतना हांवें कशी वाट म्हणून ताका तो निमगेशना जाल्यारीची कितलें व्हड असो कसले परिस्थिती असो आमगेले अहंकार सोडून त्या परिस्थितीन तूं केन्ना आमकां एक मनान तूं संशय आसता केन्ना आमकां गोतना कसो कोरता म्हणून तेन्ना आमकां तें मनां दिसचें की आमी कोणालें मार्गदर्शन घेवका हें एक प्रकार बुद्धीचें लक्षण आमकां शरण वचुका म्हूण ताचें एक लक्षण बुद्धी आमी जनरली आतां कालांत आमी बुद्धी म्हळ्यार कसं म्हूण लेखता ती की भारी शिकच्या भारी हुशार आसा मॅथ्स भारी लायक येता सायन्स भारी लायक येता अशी पुरा म्हळ्यार शिकच्या भारी हुशार आसता गोल्ड मेडल मेळना जाल्यार गीता लेखारी अंतू अंतू एक प्रकार गीतांत बुद्धी म्हळ्यार बुद्धीच लक्षण म्हळ्यार कसं म्हूण सांगता ती की खंयचे परिस्थितीन तूं तें डिसिजन घेवचें कॅपॅसिटी आसता पळय म्हळ्यार कसं कोरका म्हूण गोत्त आसता पळय आमगेल्या जिवनाच्या परिस्थितीन तूं ती ती निज म्हळ्यार ती एक तें बदल जावपा आशिल्ली बुद्धी ती खंयचे एक परिस्थितीन तूं चुकून अशी कसन तें रायट डिसिजन घेवका ती बुद्धी म्हूण पळयत सो आमी ह्या पळयता की ह्या परिस्थितीन तूं अर्जून देवाक प्रार्थना करता कळकळीन प्रार्थना करता शिष्य शादी माम त्वाम प्रपन्ना आनी देवाल शरण येता आनी आतां हांतूय पळयता की ह्या दोनी अध्यायांत तूं केन्ना अर्जून ही प्रार्थना करता कृष्णाक कृष्ण अशी कांय उत्तर दिना की जायता तूं निमगेल प्रश्ना खातीर हें उत्तर आनी आतां हांव सांगल्या म्हणके करी तेन्ना गीता दोनी अध्यायांतू एंड जाता आशिल्ली मुखारी तिनी अध्याय देखून 18 अध्याय सांगता म्हूण नाशिल्ले देवान खाली 2 उत्तर सांगीत आशिल्ले की जायत जाता हांव तूं म्हाका निमगेल न्हू कसं कोरका म्हणून हांव सांगता तुका युद्ध करी म्हगेले वयर विश्वास दवरी आनी युद्ध करी जालें दोनी अध्यायांतूची गीता ह्या श्लोका नंतर 8 श्लोक देवान सांगून गीता ताजे म्हणटात पळय पूर्ण कोरयत आशिल्ली ना जाल्यार देव कसं करता ह्या परिस्थितीन तूं देव हे सगळें गिताच्या मुखारसून पळयता हांगा देखून 18 अध्याय तें देव सांगता आनी ते अर्जुना मात सांगची न्ही ते सांगिल्लें अशें देवान की ते आज वाचिल्यार ते शाश्वत रुपान मुखार सुनायलें कितलेकी जनाक आज तें आनी कितलेकी लक्ष कटल्यान जनाक हें गिताच वाचून
कसं की एक गीता विषयी आत्मचिंतन करून कसं की एक कष्टा परिस्थितीतून भायर पडचे तांकां एक शक्ती दिलेलं आसा आणि जीवनान तूं कशी मुखारसून चोलका तसले एक ज्ञान दिलेलं आसा. सो व्हड आचार्य देखून संत देखून भक्त देखून या कितले काळ देखून ह्या गिता विषयी हे 700 श्लोकाचे गिताचे आमी पळयता. म्हळ्यार त्या देवान ते अर्जुनाल हे द्वंद्वांत आशिल्लें ते निमगिलेलें ताका मार्गदर्शन अशी करता देव की ते अर्जुना मात्र न्हय मुखार सून कोण जाल्यार ताचे अध्ययन केल्यार तांकांय एक जिवनांत एक मुखार सून कसन करूं म्हूण मना वचचे तशी पळयता. कसं जालें की कसं मस्त सकट आमकां डेली लेकर डिसिजन घेता आसता पडटा आणि आमकां ते डिसिजन घेवच्याक म्हणजे कसं कोरता म्हणून ताचे खातीर आमगेले ते इन्फॉर्मेशन इनफ आसना कसं कोरता म्हणून आतां कोणाक कोणी तरुणाक पक्कने डिसिजन घेवका की ताण करियर कसं कोरता म्हणून डॉक्टर जावका की इंजिनियर जावका की आणि आतां सकट कितले सकट फील्ड आसा आणि हा आज आयची जॉब मार्केटाक कंप्युटरात शिकल्यार लायक जॉब मेळटलें लॉयर जावका की डॉक्टर म्हळ्यार इतले वर्स शिकू का इतले सकट कोर्सेस आसा इतले सकट इन्फॉर्मेशन आसा ते डिसिजन कशी घेवचें जाल्यार की इन्फॉर्मेशन मस्त आसा तशींची रिलेशनशीप अशी आसचे पुरो की कोणाक खंयचे व्यक्तीक खंयचे एक रिलेशनशिपा वचूं आमकां गोत ना तो मुखार सून कशें आसा कसं कसं आसता म्हणून ते नसल पुरा डिसिजन घेतना भारी एक प्रकारात द्वंद्व जाता आणि देवाला ते प्रार्थना करून देवाला शरण येवचें म्हळ्यार अशी लेखूनच की आमी त्या डिसिजन आउटसोर्स केला देवाक देवा तुमची पळय म्हणून आमगेले देवा प्रार्थना करता की देवा तूं म्हाका बुद्धी दिव का की हांव असल परिस्थितीन तूं आमी म्हणटात पळय हृदयपूर्वक जावन प्रार्थना करूं का देवाला तेन्ना हृदयपूर्वक जावन कळकळीन प्रार्थना केल्यार देव पावता म्हळ्यार खंडीत म्हूण आमी पळयता आणि ताजेन देव डायरेक्टली सोल्युशन दिसना जाल्यार आमकां ते कसं कोरका म्हणून ताचे विशयी आलोचन करचें म्हणटात पळय की कसं की एक मना वच तशें जावचें पुरो आणि कोणाले वट्टू आमी ते प्रार्थना केलेले फलस्वरूपान आमी कोणाले वट्ट कनेक्ट जावचे पुरो ती कोण आमगेले मार्गदर्शन करतली अशें देवान डायरेक्टली सांगची म्हूण न्हय जाल्यार आमी केन्ना प्रार्थना करता ती देव खंडिताची ती परिस्थिती अशी हाडटा की आमकां समर चांग रुपार मार्गदर्शन करतले व्यक्तित्वा वट्टू आमकां संपर्क जावचे पुरो सो असेल एक हो विषय आसा हें एक सुरेचे शरण आयिल्लें पॉयंट आमी पळय मागीर दोनीच आमी पळयता की आतां हें एक पॉयंट जालें वय जाल्यार आमी अशी पळयता की इतले सकट हें म्हणटात पळय हें मायावी जावन जगत आसा आणि तांतू देखून कशी एक प्रकाराचे म्हणटात पळय की मोहित जावन म्हणटात पळय आमी मायेन पडले म्हणटा कसं करचें कसं कळना ताचे निमित्त एक प्रॉब्लेम जाता म्हणून ताकाच देवान सांगचें हें जगात तूं हें म्हणटात पळय कन्फ्युजन जावचें कसं करचें तें सहज देव सांगता आणि ते साधारण मटाच न्हय तें कसले जावचें म्हळ्यार ती मेगेली शक्ती म्हूण देव ह्या श्लोकात सांगता हें 7व्या अध्यायाचे 14 श्लोक हें हांव ह्या पास 3 पंथा सांगता तुमी तुमगेले इतले रिपीट करूं दैवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते दैवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते दैवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते तो देवान सांगचें की आमी कसं की एक कन्फ्युजना पडटा ती हे जगत ताचे मस्त सकट विशयांत आकर्षित जाता ती आमी म्हणटात पळय कसं की गोंदळशी जाता आमगेल्या जिवनांत देव सांगता की ती शक्ती आसा पळय ती मेगेलीची म्हूण आणि मात देव सांगता कोण मुखेल शरण येता तांणी आमचो दुखून भायर पडयता कसं की आमकां जिवनांत तूं कसं मुखारसून करतना मस्त सकट आतां आमी आतां डिस्कशन कशें जाता समगेलें की मस्त सकट चॉयस आसया पुरो आणि तांतू सम म्हणून एक कसं की आमी सिलेक्ट करता बाकी पुराचें कसं चुकीचें आसया पुरो म्हळ्यार कसं करूं ना तें मस्त सकट विशय आसा कसं कोरका
तो एकू विषय आसा अशी कसं आता आमी एग्जामान तुवें पळयता आजकाल एग्जाम कशें जाता तातूंत मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन म्हूण आसता म्हळ्यार मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन म्हळ्यार ते क्वेश्चन जे आसता तातूंत चार उत्तर आसता ते आमी खंयची करेक्ट म्हूण टिक मारता जाल्यार तातूंत तूं पळयता चारीन तूं तीन उत्तर रॉंग आसता आनी ते एक मात करेक्ट आसता तशींच आमच्या जिवनांत तुवें आमकां मस्त चॉयस आसता तातूंत एक कशें की डिसिजन करेक्ट आसच्या पुरो जाल्यार ते दैवीय अशा गुणमयी आमकां चार पांच चॉयस मेळटा तातूंत देखून आमी खंयचे सिलेक्ट करचें ते भारी कश्ट आनी तातूंत देखून आमगेल्या जिवनांत प्रॅक्टिकल एक करता जाल्यार एक आमकां आमगेले बुद्धीक मार्गदर्शन जावका असलें की मस्त सकळ चॉयस आसा आनी कसं कोर न्हू आमी चुकून पळयता मागीर आपास ट्राय करूं येता आनी जगत तूं मस्त सकळ विशयान तूं आमकां दिसच्या पुरो की हें केल्यार खुशी जावचें पुरो हें केल्यार खुशी जावचें पुरो आनी जगत मस्त सकळ विशय आसा की होडकार हें डिग्री कसं मस्त सकळ विशयांत आमकां मना येवचें पुरो की हें केल्यार खुशी जावचें पुरो हें केल्यार खुशी जावचें पुरो जाल्यार हेची पुरा खुशी खुशी केन्ना जाता केन्ना आमगेल्या जिवनांत तूं आमी एक देवा लोट एक संबंद पावतात आमगेले करचें आशिल्लें कर्तव्य हें जनसामान्य जेवण कसं करता आशिल्लें तें करता आसतात आमी जाल्यार ते देवा लोटू कनेक्ट जावचें एक प्रितीच भावनान आनी ती प्रीती आमगेल्या देवाल खातीर आसूं ते आमगेल्या हृदयांत बसली सिता विंगड जनाल खातीर आमगेली प्रीती वाडून येता ह्या प्रकारान एक प्रयास करचें तें देव सांगता आसा की वेगळी कोण शरण येता तांकां तांणी हातूंतल्यान भायर पडयत असलें की देवाल खातीर प्रीत तावळ सांगलें म्हणजे फोर्स करचें जायना देव आमकां केन्नाय परमात्मा जावं आमगेल्या हृदयांतू आसा जाल्यार तो फोर्स करना आमकां केन्नाय आमी चॉयस करचें आनी आमी कसं चूज करता ती त्या लेखारी आमगेल्या जिवनाचें मुखार सुनतें तें एक प्रकार जत्ता आसता म्हूण पळयत एक दुडवा विशय घेतल्यार की दुडू जावूकाच पुरा जनाक जिवनांत दुडू जावूकाची दुडू नासल्यार करूं जायना जाल्यार कोणी ती अशी तागेलें जीवन केल्लें की दुड्ड कमोवचें तेंच तागेलें एक जीवन ध्येय कितलें चड दुड्ड आसा इतलें तो सॅटिस्फायड ना हें जावका आनीके जावका आनीके जावका तसो दुडू न्ही खंयच्यो विंगड विशय आसच्या पुरो ते केन्नाय एक सॅटिस्फॅक्शन येयचना हें जातरी तें जावका तें जातरी तें जावका फक्त इश्ट दिसच्या पुरो की इतलें दुड्ड आसल्यार लायक जातलें म्हूण मात पुरा जन कोण म्हणटात पळय श्रीमंत जावन आसा ती तांगेले अनुभव तांणी सांगता ती की म्हाका लेखिल्लें की हांव इतलें दुड्ड पडल्यार हांव संतोश जातलो म्हणून ताजे नंतर म्हाका दिसलें न्हय इतलें न्हय आनीकय जावका तागेल्याक तितलें आसा तागेल्याक किना चड जावका म्हाका सो ते केन्नाय एक म्हणटात पळय सॅटिस्फायड जायना लिमिटेशन येना आनी ते कशें की विंगड विशयांत आमी पळयता खंयच्यो विशय आमी घेता आसल्यार तातूंत एक मेळची खुशी पळय ते उणी जाता वता लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स म्हणटात पळय ते उणी जाता वता आतां प्रकारे आमी लेख्या ती तुमगेली प्रितीची वस्तू गुलाब जामून म्हूण लेख्यात आतां गुलाब जामून मस्त एक गुलाब जामून हाडून दवरला तुमगेले मुखारी तुमगेले प्रितीच विशय तो तें घेतता देव भारी खुशी जाली तें पळय दिसता एक घेतलें हांव भारी लायक आसता एकदम हुन जावन भारी लायक आसा गुलाब जामून दोनीच घेतलें आनीकय लायक आनीकय खावया म्हूण दिसता तिनीच घेतलें अशी पक्कने कोणाली कॅपॅसिटी चड आसा प्रिती आसा चारी पांच स सात घेवच्या पुरतो खावच्या पुरो जाल्यार ते खावन खावन ते एक पॉयंटार येवच्या पुरो आनी नाका खावं म्हणल्यार पळय आनी एक खावं का म्हण सांगल्यार ताका ताणें सांगलें अरे तुगे प्रितीच न्हू रे आनी दोन खा ताका ती अपकी अशी येतली नाका नाका म्हळ्यार गळ ते म्हणटा पळय नाक्क ते आनी नाका खाल्लें हांवें इतली प्रितीची वस्त आसा केन्नाय ताका गुलाब जामून म्हळ्यार भारी प्रिती जाल्यार ते एक पांच स सात खातरी ताका ताजे विशय अपकी येता नाक्क म्हाका हें म्हणून जाल्यार की ती कसं ती एक आनंद मेळटा ते आमगेले एक कल्पना की ह्या विशयांत म्हाका इतलो एक आनंद मेळटले आनी केन्ना ते आमी ताजे भोग करता ती केन्ना आमी ते घेता ती ते आमगेले ते कल्पना आशिल्ली पडले आनंद आसा ते उणी जाता वता एक गुलाब जामून दोन गुलाब जामून तीन गुलाब जामून मागीर ते कशें कितें म्हणटात पळय आमी कल्पना केलेली तितली खुशी ते उणी जाता वता चिके सो हे गुलाब जामून एग्जाम्पल घेतलें जाल्यार हे संवसाराचे पुरा वस्तू अशींची म्हूण आमी घेवेत आनी मात ते कल्पना आसता पळय आमकां की आमकां एक आनंद आसा म्हणून ते आमी सोडूं तयार नात आतां कोणाक एकल्या पिवचे अभ्यास आसा म्हूण लेख्या ती एक एक जन मस्त पित्ता ती आनी पिवन जातरी ओंकून घालता ती पोट्टा दूख आसता माथ्या दूख आसता
नेक्स्ट डे सकाळी उठोवचें जायना जाल्यार हिची एक 2-3 दिवस सोडतरी आपासताक पिवपा म्हूण दिसता. कसलें की तागेलें तें कल्पना आसा की हें पिवचें म्हळ्यार कशें की एक खुशीचें. सो आमकां मस्त सकट हे संवसारांत चॉयस आसता. आतां देवालें मार्गदर्शनान सुरेश श्लोकांत आमी पळयलें की कसं कोरता म्हूण कळलें. जाल्यार कसं कोरता म्हूण कळटानाय मस्त सकट विशय चॉयस आसा. कसं कोरता म्हूण कळना जाल्यार ते कसं कोरता म्हूण कळना त्या मल्टिपल चॉयस क्वेश्चनांतू विंगड 4-5 चॉयसय आसा. आणि त्यात कसं जाता दैवी एषा गुणममी मम माया दुरत्यया. कसं कोरता म्हूण गोत्त आसूनय आमकां मस्त सकट चॉयस आशिल्ले निमित्त आमकां तें करूं जायना. हं. तर तशी जाता म्हूण सांगिल्लें. जाल्यार हिची आतां आमी आनीक एक दृश्टांत पळयत की फकण्याची समुद्रांतू व्हड पाड आसा. आमकां खंडीत तांतू अ, अ, खंडीत तांतू आमकां म्हणटात पळय पोवून राबू जायच ना जाल्यार थंय कसं एक अँकर आयलें एक व्हड लाकडाक कुडको आयलो ताका आमी गट्टी धरल्यार आमी बुड्डना ती. समुद्रा पाळ येता वय जाल्यार समुद्रा पाळा मध्येन तूं कसं की गट्टी धरू आमकां मेळना. तशींच हे संवसाराच्या भवसागरांतू आमी देवाच्या चरण कमलाक गट्टी धरल्यार म्हणटात पळय तेन्ना आमी म्हणटात पळय संवसाराचे ते पाड आसतल्यांची म्हळ्यार अशी अशी न्ही की भक्तीन तायलसिता कश्ट बत्तले म्हणून हे संवसाराचे विशयच की कश्ट येता आसतले जाल्यार ते कशी समुद्रांत आमी कसं एक वस्तू धरल्यार पाळ येता न्हय आमी बुड्डना ती कसं की गट्टी धरला प्रॉब्लेम आसा जाल्यार बुड्डना ती. तशी एक प्रकाराचे हे एक देवान कांयच सांगचे आसा मामेव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते म्हळ्यार कसं की एक समुद्रांत देवाल ते आमी आनी देवाल पांय गट्टी धरची म्हळ्यार कसं ना हे भक्ती सकट आमी कसं करचे आशिल्ले ते प्रयास त्यांची आमी नॉर्मली कसं करतात भक्तीन तूं देवाल नामस्मरण करचें सत्संगा वचचें देवाल दर्शन घेवचें मंदिरा वचून देवाल प्रसाद ग्रहण करचें देवालें गीता म्हणजे देवाल शास्त्राचें अध्ययन करचें हें पुरा भक्तीच विंगड विंगड नवविधा भक्ती म्हणून आमी सांगतात पळय श्रवणम कीर्तनम तशींच हें पुरा भक्तीच विंगड विंगड प्रणाली विंगड विंगड हे आमी प्रयास करूं तशी करूं आनी हे आमी प्रयास करचे म्हळ्यार ह्यांची देवाल गट्टी पांय धरल्या म्हणकेची आनी आमी पळयत की कितले इतिहास देखून कितले सकट विशय पळयता आत्ताय आमी आमगे जिवनांत आमी पळयता आमकां उरता तशिलें जन कितले की आसचे पुरो कोणाले भक्तीन तूं तांणी मुखार सून गेलेलें तांगेले अनुभव भारी चांग आसा आनी तांणी कशी कशी तांगेल्या जिवनाच्या परिस्थितीन तूं घट्टी देवाल पांय धरला आनी देवान तांकां माया मेताम तरंती ते कशें की एक गोश्ट आशिल्ली करचें सम आशिल्लें म्हूण तांकां मना गेलेलें आसा आनी तें सम आशिल्लें म्हूण मना वत्तरी त्या देवान तांगेल करून कोरून वय घेतिल्लो आसा. सो त्या प्रकारारी आमी पळयत हो 2 विशय शरणाचे सुरेश विशय की आमकां कसं कोरता म्हूण गोतना देवाल एक मार्गदर्शनान आमकां कसं की आमी जिवनांतू कसं कोरता म्हूण कळचें पुरो जाल्यार कसं कोरता म्हूण कळटा न्हय इतले सकट गोंदळ आसता की ते गोत्त सुनूय करूं जायना जाल्यार तांतूय आमी भक्तीचे विंगड विंगड प्रयासा विंगड विंगड ते साधनाचे भक्तीचे विंगड विंगड भाग आसा ती तांतू आमी ते आमी आमगेले प्रयत्न केल्यार ते देवाल पांय गट्टी धरल्या म्हणचे जाता. सो हाजी मुखारी आमी ते चरम श्लोक 18.66 ते आमी पळोवया हे हांवें 3 पंथा म्हणटा तुमी रिपीट करूं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुचः. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुचः. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुचः. म्हळ्यार देव सांगता की सर्व धर्मान परित्यज्य पुरा सोडून मुगेले एक शरण येवका सो हे एक प्रकाराचे आपासचे कन्फ्युजिंग जावचे पुरो देव धर्म सोडका म्हणटा म्हळ्यार अर्जुन अर्जुनाल व्यक्तित्व पळयल्यार तो भारी एक चांग धार्मीक जावन आशिल्लो व्यक्ती आशिल्लो आनी मस्त सकट धर्मान तूं हे करीतले सम ते करले सम म्हूण अशें पुरो जाल्यार देव सांगता
तुका मस्त सकट विषय समदिशा अशा पुरो हे केले ह्या वे करूं कसले की हो वय धर्म हो वय धर्म देव सांगता मेगेल मनात कसं नसं त्या करी ह्या प्रकारे सांगता म्हणजे अर्जुन चांग व्यक्ती अर्जुन धर्मिष्ठ जावन आसा आणि मस्त सकट चांग वस्तू असता गेल्या कोरच्याक तर देव सांगता त्या पुरा सोडी आता हांव सांगेन तू करी एक प्रकार देव सांगता ताका चॉईस ऑफकोर्स देव चॉईस दिता ताका की हांव हे मेगेल अभिप्राय तू करता म्हणून ज्यावेळी अर्जुनान मुखारी आणि तू ह्यांची अध्यायान तू 7 श्लोक मुखारी अर्जुनान सांगचे आसा अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वात्प्रसादान्मयोच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव म्हणल्यार देव सांगतांगा की देवा कृष्णा तू मागे पुरा मेगेले नष्टो मोह आता तू सांगील गीत आस पळय ते हांव आयकल समज आणि ते आयकतरी नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा आता म्हाका कसं कोरका म्हूण ताची स्मृती आयल्या कशी त्वात प्रसादान तुगेल दयेन आता म्हाका कळना कसं कोरका म्हणून आता हांव हें घट्टी धरता आता म्हाका कसने एक संशय ना स्थितोस्मी गतः आता हांव गट्टी धरला हाका संदे गत संदेह पुरा कसने संशय आशिल्लो त्या पुरा गेला आणि आता हांव कसं करता तू सांगील करता करिष्ये वचनम तव सो हांगा एक प्रकारारी म्हणटा ती हांगा अशी पळय येता की शरण येवची म्हळ्यार देवाल मनांत कसं नसं देवाल त्या मार्गदर्शन कसं नसं त्या प्रकारान आमी मुखारसून वचचें आणि खंडिताची आमी केन्ना प्रयत्न करता ती आमगेल लेखारी मनस्पूर्वक जावन भक्तींत मुखारसून वचचे खातीर तेन्ना खंडिताची ते आमगेल पोटेन्शियल असं म्हणटात पळय ते खंडिताची देवाल मनांत कसं नसता आमी करूं वता ती तेन्ना खंडिताची ते आमगेले म्हणटात पळय पोटेन्शियल पुरा भायर येता कसले की देव सुहृदम सर्वभूतानं आता हे आता एक दृष्टांत घेव येता की अ, दे- देवाल विल्ल म्हळ्यार कशी आमकां कळचें देवाल मनांत आमी कसं करता म्हणून कशी कळटलें आता ताचे खातीर एक अ, अ, दृश्टांत घेव येता की एक चार्डाक तागेले आवस बापून कसं की पुरा फॅसिलिटी दिवन अशें पुरो की एक कंप्युटर घेवन दिला तेंचे एक चांग स्कुला की कॉलेजा घालना आणि विंगड विंगड कसं कसं पुरा खावचे पिवचे कसं की पुरा फॅसिलिटी दिलना की ताण मुखार सून ते तागेले एक कसं की एक व्याप्ती करता कसं की एक चांग जावका म्हणून आता पक्कनेची त्या परिस्थितीन तूं ते चार्डान येवन आवस बापूसले निमगेले की आवस बापूक की तुमकां खुशी जावच्या खातीर हांव कसं करता तुमगेल विल्ल कसं ना तुमगेल मना कसं नसा हांव कसं करता म्हणून तेन्ना हावस बापूस ताका सांगतली न्हू पळय चार्डा तुका लायक कॉलेजा एडमिशन घेवन दिलां कंप्युटर आसा तुगेलें हें पुरा तुका दिलां वय न्हू हें पुरा चांग उपयोग करी हें पुरा केल्यार तुका म्हाका खुशी जातली हेंच म्हगेल मनांत आसा न्हू म्हणून सो त्या दृश्टांतारी अशींच आमी मना वेल्यारी आमगे पुरा जनाल जिवनांत तूं कसं की एक देवान एक शक्ती दिलेली आसा आम पुरा कसं ना सांगेले त्या देवान दयेन न्हू मस्त सकट गिफ्ट्स आसा आमगेले मस्त सकट टॅलंट आसा आमगेले पुरा जनाले कोणाल्याक खंयच्या विशयी चड आसच्या पुरो खंयच्या विशयी उण आसच्या पुरो कोणाले दुड्ड चड आसच्या पुरो कोणाल्याक विंगड खंयचे टॅलंट आसच्या पुरो आनी हें कंपॅरिझन करची वस्तू न्हय की हो म्हाका हांव चांग रुपारी भजन म्हणटा हो मात तो मेगेल्या किना लायक भजन म्हणटा कंपॅरिझन करची न्ही देवान पुरा जनाक कसं की एक गिफ्ट दिलेलें आसा आता पक्कने आनीक एक दृश्टांत ताका पळयात एक एक युनिक आमी खंयचे एक फंक्शनाचे वार्डिकेचे खंयचे विंगड एक फंक्शनाचे एक भारी एक स्पेशल मेन्यू पे स्पेशल मेन्यू म्हळ्यार कसं ना तुम्ही वचून तुम्ही सपोज बफे म्हण लेखया ती बफेन तूं और तुम्ही बशील कडेन हांड वाडटा ती तेन्ना कल्पन करया ती की ते मेन्यू इतले स्पेशल आसा की 100 जण आसत न्हय पुरा 100 जणांक विंगड विंगड आयटम मेळ्ळेले आसा कोणाले आयटम कोणाक ना पुरा जना तितले स्पेशल मेन्यू केला ते फंक्शनात आता आता आम्ही पळय येता की आमगेल प्लेटांत कसं मिळना ते भारी लायकच खावचे वस्तू पक्कने कसं मिळले अशें पुरो लायक एक पुलाव गुलाब जामुन कसं 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 व्यस्त मिळलं अशें पुरो मात हांव आनी तुका कसं सांगिल्लें हें इतले स्पेशल मेन्यू आसा की पुरा जेन्ना विंगड विंगड आयटम मेळलेले आसा तो आमगेल आयटम पळयल्यार भारी खुशी जाली आमकां जाल्यार आमी विंगड जेन्ना प्लेटां पळयल्यार हो ताका रसमलाई मेळ्ळा म्हाका गुलाब जामुन हे सायड प्लेट पळयल्यार
हक्क कसं नाही विंगड केक मेळना हक्का. सो तुमकां कसां की मेळ्ळें ताजेन खुशी आशिल्ली तुमकां. जाल्यार विंगड जेन्ना प्लेट पळयल सुद्दां मना कसां की एक दुख्ख जाता, म्हाका तें मेळ्ळी म्हूण. आमकां आशिल्लो विशय आमकां तें एप्रिशिएशनची की उणी जाता. विंगड जेन्ना पळयल सुद्दां आमकां दिसता, तांकां हें मेळना, आमकां हें मेळना. तुमकां मेळिल्लो वस्तू लायक आसा जाल्यार तुमकां आतां मनाक एक सॅटिस्फॅक्शन ना. सो देवालें गरिष्ये वचनम तव म्हळ्यार देवाल विशय आमी कशी देवाल मन कसं ना म्हणून आमगे पुरा जनाल एक जिवनांत तूं विंगड विंगड परिस्थिती आसच्या पुरो जाल्यार ही खंयचे परिस्थितीन तसो देवान आमकां कशें की एक कॅपॅसिटी दिलेली आसा. सांज जावं व्हड जावं कशें की एक गिफ्ट आसा आमकां खंयच्यान आमी भक्तीन तूं प्रॅक्टीस करूं येता कसं ना पुणी देवाल सेवा करूं येता. कोणाक सांगल्या म्हणजे कोणाला चड दूड आसच्या पुरो, कोणाला चड बुद्ध आसच्या पुरो, कोणाला कसं विंगड विशय चड आसच्या पुरो. जाल्यार आमकां गोत्त आसा की कोणाला चड दुड्ड आसा तांणी खुशेर आसत म्हूण आसत काय ना. दुडवाच कशी उपयोग जाता ताजेन खुशी न्हू. मस्त जनाले मस्त दुड्ड आसा जाल्यार ताजे दुरुपयोग करून ते दुड्डू धन दुख्खा कारण जात शिवाय ताजेन तांकां खुशी जाता म्हूण आसा. सो आमगेले कसन आसा आमगेले ह्या क्षणांत जिवमानाच्या आमगेले ह्या परिस्थितींत ह्या क्षणांत आमगेले कसन आसा तें आमी एक्सेप्ट करून तें यूज करचें. तें करिष्ये वचनम तव आमगेल परिस्थितींत कृष्णान अर्जुनाक हें सांगचें आसा की एक धर्माक कार्यान तुका एक सेव करचें एक भाग्य मेळ्ळेलें आसा. हांव तुका तें सांगता, हांव तुका तें सांगिल्ल्या विशयान तूं तुगेल सेवा रुपी तुगेल ते क्षत्रीय जावन आशिल्ले धर्म तूं तें करी. तें अर्जुनाक मना वचून शरण येवन तो सांगता करिष्ये वचनम तव. आमी पळय येता की महाभारतांत मस्त सकट अशे विशय आसा केन्ना पुराय मस्त सकट कश्ट येता. महाभारतांत कितले सकट पात्र आसा ती व्हड तें 1,00,000 श्लोक आसा तें शास्त्र तें. मात आमी पळय येता केन्ना कश्ट येता विंगड विंगड जन विंगड विंगड रुपारी तांगेले एक म्हणटात पळय तांणी चलता ती. मात आमी पळयता केन्ना आमगेल्या कसन आसा ताची उपयोग करून ते आमगेल्या जिवनांत कसन एक परिस्थिती आसा ताजें एक म्हणटात पळय उत्तरदायित्व घेवन आमगेले ते कसन की आमगे परिस्थितीन कसन कर्तव्य आसा तें म्हूण तें सेवा रुपी आमी आमी मुखारसून वता ती तेतूंत आमगेल्या जिवनांत कसन की एक अर्थ येतलो. अर्थ म्हळ्यार दुड्ड मात न्हय. अर्थ म्हळ्यार आमगेले एक जिवनाक एक अर्थ येतलो आनी एक फुलफिलमेंट येतलें एक सॅटिस्फॅक्शन येतलें. सो देवालें आमकां आमी सांगचे पुरो की कृष्णान अर्जुनाक सांगलें डायरेक्टली म्हणून आमकां खंय डायरेक्टली सांगलां न्हय. जाल्यार देवालें त्या परिस्थितींत कसं नाशिल्लें अर्जुनाक ते देवान सांगिल्लें तशी आमी मना वरयता की आमगेल कसन परिस्थिती आसा आमगेल कसन एक धर्म आसा ह्या परिस्थितींत तें आमी चांग रुपार करून आनीक एक कशी चांग रुपार करूं येता तें आमी केन्ना प्रयास करता ती त्यांची आमगेल दृश्टीन करिष्ये वचनम तव म्हूण पळयता. आतां प्रभुपाद स्वामी कोण हें भगवद्गीताचें कोण तांगेलें बरयलें तें ह्याचे आतां ह्या म्हयन्यांतूच तांगेली भगवद्गीता पुरा कडेन वितरण जाता. कटल्यान वितरण सगळ्यांचे विश्वास जाल्लें आसा. आनी तांणी कसं न्हय भारी एक प्रायेर आसतना तांणी अमेरिका चमकलेली ती अमेरिका वतना तांकां हार्ट अटॅक आयलें आनी त्या हार्ट अटॅकेंतल्यान तांणी तें भोरोच्या वेळेस तांगेलें तें दोणीर बसून कसन तांगेली एक परिस्थिती आशी म्हणून आनी याचो जडी प्रभु हमारे नचाते नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते कास्थेर पुतली जाट नचाओ से मते. तो सांगता देवा असल परिस्थितींत म्हणजे तांगेले गुरुल आदेश आसा की इंग्लिशान तुमी हें भगवद्गीता हें देवाल भक्ती विशय तुमी पुरा विश्वान प्रचार करता म्हणून ताका ते परिस्थितींत प्रभुपाद स्वाम्याक कळना जाल्यार तांगेली कसन भावन आसता. आता कशी सांगता पळय करिष्ये वचनम तव म्हणून अर्जुन कशें सांगता तशींच तांणी नचाव नचाव प्रभू नचाव से मते म्हणटात की देवा हांव तुगेले हातांत खेळ्ळी मणके आसा म्हूण तूं म्हाका हांगा अमेरिकांत हाडलेलो वय आसा जाल्यार तुका म्हाका कशी नांदच्यो का तशी नांदचेय देवा. म्हाका कशें की तूं एक कॅपॅसिटी दिलेलें आसा म्हळ्यार तांणी कितें शास्त्र भागवतम आनी बरोवन भगवद्गीत बरोवन तांणी तें वेलेलें. तांणी तांगेले प्रयास करता आसत त्या प्रायर वय ताका तूं कशी नांदच्यो का देवा नांदचें.
सो आमगेल परिस्थितीन तू देवाने आमकां कसन कसन नाही आमगेल लेखारी कसन की एक टॅलेंट कसन की एक फॅसिलिटी दिलेलं असं आम्ही ताचे उपयोग कशी करचे ते प्रयास करचे तेन्ना खंडीत देव आमकां ते शक्ती आमगेल पाठीबला राखून ते शक्ती दितलो तेंच्यान म्हणटात पळय आमकां मन नातिल्लें आमकां कल्पन करनातिल्लें ताजे कितें चांग विशय आमगेले जिवनान जेतले म्हळ्यार एक एडव्हेंचर म्हणटात पळय आम्ही लेख नातील त्या देव आमगेल कारण करून घेतलो म्हणून सो एक प्रकार ते शरण येवचे ते एक विषय आसा पळय अशें आसा की ते आमी जिवनांत केन्ना हे मना व्हर न्हू ते भावनेन आमी मुखार सरता ती तेन्ना आमगेल्या जिवनांत तूं देव आमगेल कारण लेखा भायलें आमकां कसं लेख न्ही तसल सेवा देव करून घेतलो म्हणून आणि ह्यांची न्हू कंक्लुजन गीताचेंची लास्ट श्लोक कशें न्हय गीताचे की शरण येतल व्यक्तीला कसं जालें अर्जुनालें यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूती ध्रुव नीतीर मतीर मम म्हळ्यार खंय कृष्ण आसा खंय पार्थ धनुर्धर म्हळ्यार एक शरण आयिल्लो व्यक्ती आसा खंडीत थंय कसं जाता तत्र श्री विजयो भूती ध्रुव नीतीर मतीर मम अशें पळयता सो ह्या लेखार आमी पळयता हे एक आमी 3 पॉयंट डिस्कस केले त्या लेखार पळयता गीता एक प्रकार एक गाईड बुक जावेत आमगेले खातीर खंयचे एक कन्फ्युशनाचे द्वंद्वाचे विशय आसतना आमगेले ताका सांग की एक पोटेन्शियल आसा आमगेले पुराजनाला एक टॅलेंट आसा आमगेल्या पुराजनाला एक कॅपॅसिटी आसा ते मुखारसून येवन त्या चांग रुपार देवाल सेवेंत उपयोग करून आमगेले न्ही आमगेले परिवाराले न्ही सगळे समाजाचे एक बरें जावंच तसले कार्य आमगेले करून देव करून घेतलो सो हांगार पळयता कसं चुकी जावन आसल्यार तुमी क्षमापण करता तुमगेले कसं कॉमेंट कसं आसल्यार तुमी आतां शेअर करूं येता आनी एक 10-15 मिनिट आसा हांव ते दोळटा एक 2 मिनिटां खातीर आज कसं डिस्कस केलेलें हांव रिकॅप करता सो आम्ही आज डिस्कशन केलेलं आहे की आता गीता जयंती येता आसा गीता विशयात आम्ही कसं नाही कोणी एक 2 उत्तर उलोवया त्या प्रकारान आम्ही सत्संगात मुखार सुरू गेलेले आणि एक व्हड विषय आम्ही हे तत्व घेतले गीताचे की देवाल शरण येवची म्हळ्यार एक तो व्हड तत्व जाल्यार ही गीतांत ते शरण येवची तत्वा विशय कशें आमी त्या मनावर येता म्हणून तो विशय आमी पळयलो आणि आमी हे पळयलें की शरण येवची म्हळ्यार हे युद्धांत शरण आयल्या म्हणजे न्ही की आम्ही शत्रू भारी एक शक्तिमान आसा ताका आमी शरण येवन तागेले बंदी जावचे हे देवाल्या मुखारसून वचची म्हळ्यार तसले शरण न्ही देवाल्या शरण येवची म्हळ्यार हर एक प्रितीपूर्वक जावन भक्ती भावनेन देवाला शरण येवचें आनी त्या शरणाचे ताचे निमित्त कसं जाता सुहृदम सर्वभूतानाम देव कसं करता आमकां मुखारसून बरें जावचें आमकां मुखारसून चांग जातलें जीवन तसलें तें एक फल आमकां मेळचें साध्य आसा केन्ना आमी शरण येता ती आम्ही त्या सुरेचे शरणाचे खातीर सुरेचे दोन्ही ह्या श्लोक डिस्कस केलेले हे अर्जुन सांगता कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यश श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तेहम शादी माम त्वां प्रपन्न म्हळ्यार आम्ही हे विषय डिस्कस केले की आमगेले जिवनांत अशी एक एक परिस्थिती येता आमगेले इनफ इन्फॉर्मेशन आसना कसं कोरका कसं करूं ना म्हणून आमी ते 2 एग्जाम्पल पळयले की कॉलेजात खंयची करियर चूज करता तें कळना और कोणाक खंयची रिलेशनशिपा मुखार सुरू वचुका तें पळय कळसना सो ते एक डिसिजन मेकिंग कॅपॅसिटी आसा पळय की कशी करचें म्हणून म्हळ्यार बुद्धी म्हळ्यार आमी कशी आमी ताजे कशे विशय लेखले की बुद्धी म्हळ्यार केन्ना आमकां गोत ना कसं कोरका म्हणून तेन्ना आमकां गोत तशें कसं कोरका म्हणून ती एक बुद्धी म्हळ्यार केन्ना आमकां कन्फ्युजन आसता तेन्ना खंयची सोर्सा वचून कोणाल्या वचून निमगुचें इंटेलिजन्स म्हळ्यार खाली मॅथ्स सायन्सांत न्ही जाल्यार हिची म्हणटात पळय डिसिजन मेकिंग कॅपॅसिटी त्या वे इंटेलिजन्स सो त्या प्रकारार आमी केन्ना कळकळीन देवाला प्रार्थना करून शरण येता ती तेन्ना आमकां देव डायरेक्टली इनडायरेक्टली आमगेले बुद्धीक गायडन्स दितलो केन्ना आमी हृदयपूर्वक जावन प्रार्थना करता ती तेन्ना कसं कोळका म्हूण कळटलें जाल्यार आमी पळयलें कसं कोळका म्हूण कळटर वय इतले सकट चॉयसीस ह्या वर्ल्डांत तूं की भारी कश्ट म्हूण ताका देवान सांगचें दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति कसं गोत्तस म्हूण कळटरी आमी चुकून पडच्या पुरवती भारी कश्ट देव सांगता वय भारी कश्ट वय गोत्तसून वय आमी ताजे खातीर एग्जाम्पल दिल्लें की पित्तल मनुश्य आसा पिवन ताका गोत्त आसता ताजे तागेले हेल्थ वायट जाता आसता जाल्यार ताका सोडूं जायना दुडवा विशय आमी पळयलें की इतलें दुड्ड मेळ्ळ्यार आमकां संतुश्ट येतली म्हूण जाल्यार कितले मेळ्ळ्यार और विंगड खंयच्या विशय कितले मेळ्ळ्यार
आमी सॅटिस्फाईड आसना ती. आनी त्या सॅटिस्फॅक्शना खातीर आमी खंयचे एग्जाम्पल यूज केलें की फकत खंयचे एक फंक्शनान तूं स्पेशल मेन्यू म्हळ्यार पुरा जेन्ना विंगड विंगड आयटम मेळटा तेन्ना आमकां कसली लायक आयटम मेळना जाल्यार आमी विंगड जेन्ना प्लेट पळयतना आमकां दिसता पुरो म्हाका तें मेळ्ळी म्हणून. म्हळ्यार कशें की एक म्हणटात पळय एक सॅटिस्फॅक्शन ना. म्हळ्यार हें जाल्यार ह्या पुरा कन्फ्युजनान तूं ह्या भवसागरा पाळान तूं आमी केन्ना कसं गट्टी धरतात वस्तूक अँकराक तेन्ना आमी बुड्डना ती ताकाच ह्याच पुरा कन्फ्युजनान तूं माया मेताम तरंती ते हे कन्फ्युजनान तूं आमी केन्ना भक्तीच विंगड विंगड पुरा प्रोसेस आसा ती देवाल नामस्मरण करचें शास्त्र वाचूचें हें पुरा विंगड विंगड भक्तीचें कार्य आसा तें आमी करतना हें देवाल गट्टी पांय धरल्या म्हणकेची आनी देव कसं सांगता की तुका कळना आनी हांव तुका इल्लें रक्षण करता. आनी हें पुरो कोण तरी आमकां दिसता पुरो की ह्याच देवालें अभिप्राय आमी जिवनांत करता म्हणून आमी तें कशी कंक्लूड करचें. सर्व धर्मान परितेजे मस्सकट राईट वस्तू वेशा पुरो जाल्यार खंयची करचें. देव सांगता करिष्ये अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामी ताकाच आमी पळयलें ताचे खातीर आनी अर्जुनय मागीर सांगता न्हय की कैरिश नश्टो मोहा स्मृती लब्ध्वा म्हणून. सो ह्या आमी एक पॉयंट डिस्कस केला हाजी की एक एग्जाम्पला खातीर आमी पळयलें की एक हावस बापसूं चायल्डाक मस्सकट फेसिलिटी दिवचे पुरो वाजूचे एक और कंप्युटर और हें कसं कसं जावका तें दिवचें पुरो कारण ते चायल्डान सांगलें की हांव तुमकां खुशी कोरपा खातीर तुमगेल मनान कसं आसा म्हणून. पण हावस बाप सांगतली न्हू की हें तूं पुरो फेसिलिटी दिलेलें आसा हें तूं पुरो चांग रुपेर उपयोग केल्यार ताका आमकां खुशी जातली म्हणून. तशींच आमी दृश्टांत तें पळयलें की आमगे पुरा जिवनांत तूं देवान कसं की आमकां कॅपॅसिटी दिलेलो आसा चड उणें विंगड विंगड टॅलंट आसा पुरो जाल्यार ते कसं देवान दिल्लें आमकां टॅलंट आसा तेंच देवाल मनांत तेंच आमी देवालें खातीर सेवेंत उपयोग केल्यार तेंची करिष्ये वचनम तव आनी तेंची आमी पळयलें की कसं तें आमी आमगेलें कसं गिफ्ट आसा तें देवान दिलेलें तें आमी केन्ना एक सेवा भाव हारी चांग आमगेले परिवाराचे समाजा खातीर चांग रितीर उपयोग करता ती तेंची एक होडकार्य म्हूण पळयता म्हूण सांगलें आमी प्रभुपाद स्वामीलें एग्जाम्पल पळयलें की कशी तांणी सांगलें की ही की देवा मुगेल शरण येवन तूं कसं करूं मुगेल करून घे हांव मुगेल प्रयास करता आनी आमी पळयलें तांगेल भक्तीच आनी तांगेल ते शरणाच भावना देवाक इतलें प्रितीच जाली की तांगेल हातान देवान कितलें कार्य करून घेतलें असं लक्ष कटलें ना. भगवत गीता विंगड विंगड शास्त्र मंदिर पुरा तांगेल खातीर देवान करून घेतलें. सो त्याच प्रकाराची आमगेल कसं शक्ती आमी उपयोग करता ती चांग रुपारी करिष्ये तव वचनम तव तेन्ना देव आमगेल कारण आमी कसं कल्पन करूं जायना तसं पुरा कार्य देव करून घेतलो. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूती हरे कृष्ण. सो हांगार पळयता कोणाक कसं कॉमेंट करता आसल्यार सांगेता कसं आसल्यार तुमगेलो अनुभव कसं तुमकां शेअर करता जाल्यार शेअर करीत. प्रभु जी एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्रस की नाम ना आमी पुरा हें जातरी 3 पंत हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून मागीर कंक्लूड करूया. ओके त्या राउंड ना 108 राउंड करा. ओके ओके हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडोत प्रणाम. दंडवत प्रणाम जयंती माता. मुगेल एक प्रश्न आसा आमकां ऐहिक विशयांतूय आध्यात्मिक विशयांतूय मुक्तपंथा संशय ಗೊಂದಳು मना भितरी पुरा येता तेन्ना आमी कोणाल्या नेमका अर्जुनान कृष्णाल्या निमगेले आमी कोणाल्या नेमका प्रभुजी. सो हें एक 2 लेखार पळयत माताजी. एक तर कोणाले आमगेले कोण एक असेल व्यक्ती आसा कोणाक आमकां तांगेले वयर विश्वास आसा की तांणी भक्तींत दृढ आसा तांगेले ते नॉलेज आसा गुरू म्हूण सांगतात पळय तांगेले निमगेले तांगेले ते एक्सपिरियन्स तुमकां तांगेले वयर विश्वास आसा अशी म्हणटात पळय ब्लायंड ट्रस्ट न्ही अशी न्ही तुमी पळयलां स्वल्प काळ तांगेले कशी व्यक्ती आसा तांणी समज आसा ती हो रायट पर्सन म्हणून गायडन्सा खातीर तसेल व्यक्ती निमगून तांगेले घेतल्यार तें एक गायडन्स आसचा पुरो तो एक विशय तेन्ना आमकां तें एक मना वचतलें आतां तें कळटलें मुखारसून कसं करता म्हणून. दोन्ही एक विशय आसा माताजी की अनुभवी जावन कितली की वस्तू म्हळ्यार देवाल विशय असेल आसा की
ते मस्त सकट श्लोक आसा ताचे अर्थ असं होच एक विषय की लक्ष कटल्यान वर्स वय तपस्या केल्यार देव कोण म्हूण कळना म्हूण. म्हणजे व्हडले व्हडले म्हणजे आम्ही पळयत ना ब्रह्माल तसले व्यक्तित्व कोण सृष्टी हे करता ती तांणी वय सांगता ती की देवा तू कोण कसं म्हणून आमकां मना वचना ना म्हणून. म्हणजे त्या देवाल तत्व आसा अशें आसा की ಸ್ವಲ್ಪ विषय आमकां कळसना कळचे पुरो ಸ್ವಲ್ಪ काळान कळचे पुरो जेन्ना आमकां कसं गोत आशिल्ले विशय आमी गट्टी धडत धरल्यार देव त्या टायमार आमकां तें आन्सर मेळटलें मुखारसून वचे खातीर. मात ಸ್ವಲ್ಪ विशय आमकां कळनातल्यार तो विशया खातीर आमी तांतू म्हणटात पळय तांतू ब्लॉक जावचे न्हय. म्हाका मना वचचें न्ही आतां कसं करचें म्हणून कसं एक मना वयतले विशय आसा तांतू मुखार सुवयत लायक देवाल विशय आसा इतले सकट शास्त्र आसा इतले सकट वस्त आसा इतले सकट अभिप्राय आसा आमी चार व्यक्ती आयकल्यार हो विशय अशी हो विशय अशी तेन्ना कसं करचें बाय कन्फ्युजन जाता आसा म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ सकट आन्सर अशें आसा पुरो की आमकां इमिजिएटली मेळ आसना त्या टायमार आमी देवा वयर सोडल्यार खंडित ते टायम येतर ते आमकां ते आन्सर वय मेळटलें जाल्यार ते आमी इन्सिस्ट करचें न्हय की हा ते आन्सर म्हाका आत्तां जावका म्हणून खंडितची तें मनान तुमगेलें कसं की आयलां त्या एक प्रकार तुमगेले देवा वयर भक्ती विश्वासाचे एक टेस्ट म्हणून येता ह्या सिच्युएशनांत देवा हो विशय म्हाका मना वचचें न्ही मुरे देवा जाल्यार तुगेलें तत्व आसा तुगेलें शरण आयिल्लो आसा मुखारसून म्हाका कसं की तांत एक वाट दाखय खंडित तुमकां मुखारसून वच तितलें दृश्टी दिसतली. तशी आमी एक एग्जाम्पल यूज करता ती की आतां तुमी काळखान तूं रात्री ड्रायव्हिंग करतात म्हणलें की आतां तेन्ना त्या काराक हेडलायट आसता न्हू माताजी ते हेडलायट आसतना रोड रस्तो मस्त किलोमिटर आसा मुखार 100 किलोमीटर अशें ते हेडलायटान कसं जाता मुखा वयर एक 50 मीटर मात आमकां दिसता ताची मुखा वयर दिसना आमकां बर लायटान ताका बर त्या गाडी चलयता आसतना मुखा वयर 50 मीटर पळयता पळयता मुखार सुद्धा गेल्यार मागीर एक टायम येतलो की मुखारचो विशय वय आमकां दिसतलो करेक्ट. सो त्या प्रकारान आमी कितले गोत्त आसा कसं परिस्थितींत मुखार सुद्धा गेल्यार अगूर अगूर करून आमी खंडीत तो विशय वय आमकां कळटलें करेक्ट जाल्यार ताचे ना आमी एक्झाम्पल. राबून संशय येवन तांतू म्हणटा पळय ताचे निमित्त कसं नाही आमकां डिस्करेज जावचें अडनाकी माताची आन्सर. प्रभुजी ओके धन्यवाद धन्यवाद बर हरे कृष्ण. काय प्रभू हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभूजी. हा माताजी सांगा तुम्ही विचार. तुम्ही हरे कृष्ण. काराचे एक्झाम्पल दिलेला तो परफेक्ट 100% करेक्ट प्रभूजी. हं. आमकां म्हळ्यार मुखा वयले थोडे दूरच मात्र दिसता मागीर मुखार वता वता दिसता वता बाय म्हणचे त्या करेक्ट प्रयाण सागून वता म्हणचे एक बाय बाय करेक्ट. अनेक प्रभूजी हा. केला विषय आमकां समय संदर्भ शिकयता म्हूण सांगून हम्म ताकी एक एक लाईन हांव तो ऐकलेलं सांगता प्रभूजी. हम्म अ, हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे समय समझाएगा. ते एक ऐकलेलं म्हाका सांगया म्हण दिसलं प्रभूजी बाय बाय शेअर करूया करेक्ट म्हण दिसलं करेक्ट करेक्ट. सो देवाल ते मनात एक पंत अशी आसता की आमकां ते म्हणटात पळय आमी प्रार्थना करतना अशी एक पंत दिसचे पुरो की आमकां जावक आशिल्लें देवान दिनी म्हणून ना खंडीत